खातीर TTAG आनी डिपार्टमेंट हांच्यांनी आयज वर्ल्ड टुरिजम डे सेलेब्रेशन नंदन फार्म खांडेपार हांगासर आसा त्या बद्दल ऑर्गनायज केला. TTAGचे प्रेसिडेंट हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें. TTAGची ऑल बॉडी आनी फर्स्ट टायम तांच्यांनी इंटरलँड प्रोग्रामाचें ऑर्गनायज केला. म्हाका दिसता क्रावड जर पळयत जाल्यार एक्सपेक्टेड क्रावडाच्या पेक्षा चड क्रावड आज ह्या कार्यक्रमाक आसा. गोंय सरकारचें इंटेंशन आसा म्हणजे जशें टुरिजम एंड पीस म्हणजे सातत्यान म्हणटा की इंटरलँड टुरिजम ओके हे प्रमोट करचें आनी अशा पद्दतीचे आज पर्यंत सन सँड एंड सी हे सोडून इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेत आसा. आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिजम सेक्टरांत कशी वापरची आनी इकॉनॉमी आजुनूय बूस्ट कशी जावची हाजेर भर दिता. आमी म्हणजे म्हणटा की स्किल्ड करपा खातीर जी मॅनपावर लागता ती मॅनपावर हांगासर तयार जावपाक जाय. स्वयंपूर्ण गोंय आनी टुरिजम हे जोडपा खातीर हांव मिस्टर गांवकर जो आमचो नंदन फार्म हाजो जो ओनर आसा ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणें ऑल टुगेदर जर तेजे पुराय जर पळयलें जाल्यार ह्युमन रिसोर्स लोकल आसा आनी लोकल फूड आसतले लोकल आयटम्स आसतले सगळे प्रमोट करपा खातीर ताणें खूब मोठ्या प्रमाणात खऱ्या अर्थात म्हणजे गोंयचो स्वयंपूर्ण कन्सेप्ट आनी टुरिजम हे एके कडेन हाडला. सो आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग हिम आनी म्हाका दिसता की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत TTAGचे सगळे मेंबर्स आनी टुरिजमांतले सगळे स्टेक होल्डर्स हे आनीकूय इंटरलँड वचपाक जेणे करून गोंयचे लोक इंटरलँड आनी मोठ्या प्रमाणात टुरिजमाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो प्रमोट करपाक शकतले. टुरिजमाचे वेगवेगळे एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन आनी डेवलप करपाक शकतले. आज वन्स अगेन आय एम विशींग द वर्ल्ड हॅप्पी वर्ल्ड टुरिजम डे टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आणि आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम गोंयांत प्रमोट जावपा खातीर इकॉनॉमी बूस्ट जावपा खातीर स्टेक होल्डर्स प्ले द इम्पॉर्टंट रोल आनी ताकाच लागून स्टेक होल्डरांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसता. आमी जे न्यू टुरिजम जाका आमी म्हणटा की एडवेंचर टुरिजम आसतलें मेडिकल टुरिजम आसतलें वेलनेस टुरिजम आसतलें स्पिरिच्युअल टुरिजम आसतलें हाका सपोर्ट करपाची गरज आसा. टुरिजम रिलेटेड म्हणजे जसं आता क्रूज टुरिजम आसतलें टुरिजम रिलेटेड एवरी एक्टिविटीज जी आसा पळय ती सपोर्ट करप हे गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताकाच लागून आयच्या परत एकदां वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा नंदन फार्माचेर येवन सगळ्यांक मेळून म्हाकाय खूब बरें दिसलें. तर वर्ल्ड टुरिजम डेयाचो थीम ह्यो आसा टुरिजम एंड पीस आनी ते फावंडेशन घेवन पीस टुरिजम किंवा पिसाक लेता बीन आमी ते रिजेनरेटीव टुरिजम कॉन्सेप्ट घेवन आमी हे फुडें वयले ह्या वर्सा. आता सराचे एक आसले स्वयंपूर्ण गोवा सेल्फ रिलायंट गोवा and how we see that hinterland tourism is done, and in that lines we have organized this at Nandanvan. Sir has also mentioned a lot about how to see that we get Goan youth into the hospitality sector, increase the scale, and on those lines we have organized 7 heritage expeditions. We will also be doing nature expeditions. So this is our aim at promoting hinterland tourism and regenerative tourism. And have this. Sir has also launched the Goan Tourism Ambassador scheme yesterday. Like you would know that this is a way to see that skills are enhanced, and you will have heritage ambassadors or nature ambassadors who will also see that will earn good income from tourism. Stakeholders. If the stakeholders need to tune it, they have to tune it. And as we talk about stakeholders, I should say that this World Tourism Day, when our department is organized, we have acknowledged every stakeholder. The World Tourism Day with TTAG is celebrated here. And I'm happy that we came here all the way from the conventional hotels in the cities to this particular lovely farm in the Nandanvan of Deepak, which gives a very clear message that collaboratively the industry also is talking about the theme of ecotourism. Thanks Deepak, thanks Ajit, and to your entire team for having come all the way to Nandanvan to explore this place and also say that we are for ecotourism. There will be much more opportunities like this which will come our way. We need to do it. There is a battle ahead. It is not that we will remain as a preferred destination if we just sit on our seats and do nothing. We'll have to keep moving. We'll have to keep doing things rightly. There will be things which we'll need to discuss, and we are open for discussions in every opportunity that is better for the tourism industry.